गोयचो सैम सांबाळपाक लागून आपणे घेतिल्ल्या निर्णयाची इतिहासात नोंद जातली असो विश्वास मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला। ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश वाळवे हांच्या अमृतोत्सव सुवाळ्यात मुख्यमंत्री मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले। मुख्यमंत्री डॉ सावंत हांच्या हस्तुकी शाल आनी नोटांचो माळ घालून सुरेश वाळवे हांचो सन्मान केलो। बट ज्ञानाचें दान हे वेगवेगळ्या रुपांतल्यान आमी दिता ते खूब व्हडलें दान आसता आनी तें दान हांव जरी म्हणत की पत्रकारितेच्या रुपांत तुमी समेस्त गोंयकारांक दिलां, गोंयकारांनी तें कंटिन्युअसली वाचलां, हितून मात देखीक दुबाव ना। गेलीं 22 वर्सां जेन्ना नवप्रभात तुमी नवप्रभाची म्हणजे संपादक म्हणून बरयता आसतना गोंयांतले लोक हे सदोदीत म्हणजे तुमचे ऋणी आसतले। हांवें मुद्दामून उल्लेख करता कारण आयचो 30 वर्सां सकयलो भुरगो तेका अग्रलेख कितें हो खबर ना, अग्रलेख खंय येता हो पेपरान तेका खबर ना कारण तेणी अग्रलेख केन्ना वाचूंक ना। एकदां बरीचशी डिसिजन बरेचशे निर्णय एडमिनिस्ट्रेटीव निर्णय जे घेता पळय न्ही ते खूब कमी पत्रकार म्हणजे ते प्रामुख्यान पत्रकारितेंत हाडटा। म्हणून हांवें म्हटलें की ह्या गोंयची ग्रिनरी मेंटेन दवरपा खातीर हांवें जी एडमिनिस्ट्रेटीव डिसिजन्स घेतल्या ती अबादीत आसा आनी गोंय परत एकदां ग्रिनरी मेंटेन दवरपा खातीर सातत्यान इतिहासांत तेजे लोक नांव घेतले हें हांव प्रामुख्यान आयज सांगता। ह्या डिचोली जाणे एक आमदार झाले नाही का, जाटये साहेब तुम्ही न ऐकलं तर चालेल, पण समजा सुरेशजी आमदार झाले असते, मंत्री झाले असते तर निश्चित माझ्या दृष्टीने गोव्याच्या एकंदर आजच्या परिस्थितीला एक वेगळं वळण लागलं असतं। वेगळं वळण अशासाठी की चारही चौहो बाजूनी आमच्याकडे दिसते मुख्यमंत्री कोणी असू देत, परंतु इतका दबाव आहे वेगवेगळ्या प्रकारचा प्रत्येकाच्या डोक्यावर, विरोधी पक्षाच्या डोक्यावर आहे, सत्ताधाऱ्यांच्या डोक्यावर आहे। आपल्या जमिनी जात आहेत, पैसा फेको तमाशा देखो नाही का, खर्च करण्याची कुवत असणारी खूप माणसं आहेत, परंतु सुरेशजी जर मंत्री असते तर त्याने निश्चित सांगितलं असतं नथिंग डुईंग, हे होणार नाही। जर तर देप्या घराण्यांक आज कितें नांव सन्मान किर्त मेळ्ळा जाल्यार हे श्रेय आमी दिवचलकरांक दिवपाक जाय। कित्याक आमकां केन्नाच तुमी कसलो त्रास केलो ना। कितें आसा तें आपुलके भशेन मायनींग म्हणटा तो कठीण धंदो, लोकांक धूळ जाता, त्रास जाता, पूण एक दीस आमचो रस्तो आडायलो ना, एक दीस काम बंद केलें ना। कितें आसा तें आपुलकेन म्हणजे उलोवन सोडलें, म्हणून ताका लागून हांव तुमचे कडेन परतून एकदां आभार मानता।